नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या भागात आमी आयल्या बेती हांगासर. बेती हांगासर आमचे खुबशे असे रेग्युलर व्ह्यूवर्स इश्टिण्यो आसा जेंच्यांनी आमकां मुद्दम फोन करून सांगले की आमी रेग्युलरली तुमचो प्रोग्राम पळयता आनी आमकां हो प्रोग्राम खूब आवडटा. जेन्ना आमचे व्ह्यूवर्स जे समोरच्यान आमकां फोन करून अशें सांगता तेन्ना खरेंच मनाक खूब बरें दिसता आनी आमचे कॉन्फिडन्स हो कार्यक्रम करपाक वाडटा. आज आमी आमच्या सगळे इश्टिणी बरोबर हो आयचो जरा हटकेचो शो करतली आनी म्हाकाय खूब एक्सायटमेंट आसा कित्याक आमची जी सगळी इश्टिण्यो आसा खूब एक्सायटेड आसा आयचो हो शो करून घेवपाक आनी ते तितलेच एक्सायटमेंट म्हाकाय आसा. तर चड वेळ काडनासतना आमी वता थंय आनी आजच्या भागाक आमी सुरवात करतात. पळयत रावा तुमी सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव मनीषा नायक पेनादी फ्रांस पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच. आयज आमी हांगा सगळींच बेतीन युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब तर्फे हो जो कार्यक्रम जरा हटके ह्या कार्यक्रमाक आमी सगळीं बायलां हांगा जमलेलीं आसा. हो असो कार्यक्रम आसा की आमच्या महिलांचें मनोरंजन जाताच आनी जी आमचे भितर जी कला कौशल्य आसा जे बरे गुण दडलेले आसा जेंकां गावंक कळटा डांस करूंक कळटा जी नॉलेज आसता ती सगळी हांगा तेंची भायर काडपाचो हो एक प्रोग्राम आसा आनी खूब मजा येता हो पळोवपाक. म्हणून आयज आमी सगळीं हांगा सगळीं बायलां जमलेलीं आसा. आयज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा जी आमकां भिनासतना आमचे गूण फुलयता ती म्हटल्यार आमची सारिका शिरोडकर. हेंचे हांव ह्या आमच्या बेतीन तर्फे क्लबाच्या तर्फेन हांव स्वागत करता आनी सुलक्षणा नायक सांगता रिक्वेस्ट करता की मात तेंच्यांनी तेंचे फूल दिवन स्वागत करचें. जरा हटकेच्या आयच्या भागात बेती हांगासर म्हाज्या सगळ्या इश्टिणांक मनापासून येवकार. सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. वेगवेगळे प्रश्न जे मातशे कठीण असतात मातशे चडूच कठीण असतात सारखे सोंपेय असतात केन्ना केन्ना. फुगोटे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी फुगोटे रावंडाक सुरवात करचे पयलीं आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांकां भरपूर टेन्शन आयिल्लें आसा. सो तेंचें टेन्शन कमी करपाक आमी तांचे कडेन खुबश्यो गजाल्यो करतात. सो आज आमी पळोवया आमची पार्टिसिपंट जी आसा आमकां गजालींनी आमकां कितें कितें सांगून वतात ती तांचे टॅलंट्स तांकां कितें करपाक आवडटा आनी ती स्वता कितें करतात ती. सो आमचे पयले पार्टिसिपंट नांव सांग तुमचें. पूजा मयेकर. पूजा तुमी कितें करता. हांव कोर्टान कामाक आसता. ओके. तुमचे हॉबीज कितें तुमकां कितें करपाक आवडटा. हॉबी सिंगींग. ओके. तूं आतां कितें म्हणून दाखोवं शकता आमकां एक 2 लायनी. दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरी मस्ती भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों को उड़ने की आशा. ओके. मोठ्या ताळ्यो जावनी पूजा खातीर. खूब सुंदर पूजा. आनी म्हाका दिसता ताका आमी एक बरो प्रश्न विचारया. ओके. तुमचो पयलो प्रश्न आसा भाग मिल्खा भाग हो पिक्चर आशिल्लो त्या पिक्चरान मिल्खा सिंगचो रोल कोणें केल्लो खंयच्या एक्टरान केल्लो. आयकून तरी जाणा पयला पिक्चर किंवा आयकला सगळो पिक्चर आयिल्लो हो. ना आयकुना. ओके. ऑडियन्सा पैकी किंवा तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा. जावेद अख्तर. ओके. हांगासर उत्तर आयला आमकां जावेद अख्तर न्ही सॉरी. ओके. उत्तर चुकला. ओके. ऑडियन्सा पैकी कोणाक आन्सर करपाक जाल्यार फुडें यो. फरहान अख्तर. ओके. आन्सर आसा फरहान अख्तर. तुमचें नांव सांग. सुलक्षणा नायक. ओके. सो तुमचो हो ऑडियन्स प्रायज जो वता हो सुलक्षणाक वता आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके. आमची सेकंड पार्टिसिपंट नांव सांगा तुमचें. सायरा खान. सायरा तुमी कितें करता. ओके. तुमचे हॉबीज कितें. PWD. ओके. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. विणपाचें बरोवपाचें. ओके. सो तुमचो प्रश्न आयकात कितें तो फोंडेचे MLA. रवी नायक. ओके. हांगासर उत्तर आयला फोंडेचे MLA रवी नायक. कॉन्फिडंट तूं. शुअर. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताच्या खातीर आनी ताका सायराक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट हाका आतां टेन्शन आयला आपल्याक प्रश्न खंयचो येतलो आनी आपूण उत्तर दितलें की ना तें. तुज्या बद्दल सांग. नांव सांग तुजें. साक्षी खापरे. ओके. साक्षी तूं कितें करता. घरान आसता. घरान आसता. ओके. तुजो प्रश्न आयक. तुका एक सॉंग आयकतलें तें सॉंग तुवें
सिंगर तुमकां चान्स मेळटलो. ओके सांग, हे सॉंग खंयच्या मुवीतले? प्रॉम्प्टिंग कोण करनाका, परत चान्स मेळचो ना? खबर ना? तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा आन्सर? नाही, उत्तर चुकले. आन्सर येताले सांगू शकता येऊन कोणे ऑडियन्सातले सुद्धा? हे सॉन्ग मूवी शक्तीतले ओके, तुमचे नाव सांगा. नारायण नाईक. नारायण नाईक यांच्यानी उत्तर सारखे दिला. उत्तर आसा मुवी शक्ती. मोठ्या झाडे सोनी त्यांच्या खातीर आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो परत एक फावटी आमकां जे आन्सर आयलो तो ऑडियन्सांतल्यान आयलो आणि आमच्या हांगासर पार्टिसिपंट ऑलरेडी घाम सुद्दां सुटपाक लागलो. अशे जर प्रश्न येत जाल्यार आमी कशी उत्तरां दितली? ॲक्च्युली तशें पळोवंक वचत जाल्यार प्रश्न सोंपे आसात, फक्त उत्तरां मातशी कठीण आसात तेंची. ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपंट, नाव सांगा तुमचें. संजना सोना, तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. हो प्रश्न तुका एक लोगो दाखयतले. तो लोगो कित्याचो तो तूं दाखोवपाक जाय. पयलीं लोगो पळया कसलो तो, आनी हो लोगो कित्याचो तूं सांगपाक जाय. ओके, खुबशे हात सगळ्यांनी वयर केला. हांगासर आमचे पार्टिसिपंटाक येना. थंय ऑडियन्सान कोण आसा? हय, थंय ऑडियन्सान कोण आसा? आन्सर येता कोणा? दिसलो? हय 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 हांगा यात. ट्विटर. उत्तर हांगासर आयला ट्विटर. आनी कितले जाणांक दिसता उत्तर सारकें कशें? टाळ्यांच्या आवाजान सांगा. तुमचें नांव सांगा. अशोक नाईक. आणि हो प्राइज होता अशोक नाईक हांकां आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 200 रुपीजो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, सो म्हाका दिसता सगळेच ह्या प्राइज खातीर चडशे ऑडियन्सानूच वचपाचें आसा. फुगोटी सगळे ऑडियन्सानूच सुट्टा. शेवटचे पार्टिसिपंट रेडी आसा आन्सर दिवपाक, आपली वळख करून दिवपाक. नांव सांग. गीता बाकर. ओके, गीता तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें? रीडिंग, कुकिंग. ओके, तुका एक प्रश्न विचारतले. तो प्रश्न सारको आयक. सारको आयकात, रिपीट चड फावटी करचें ना. रिलेशनाचेर प्रश्न आसा हो. तुमच्या जावेच्या, देराच्या, बायलेच्या, मायच्या, चलयेची, आवयची बायल तुमची कोण लागतली? सारको आयकात. एक्चुअली सारको सोंपो आसा, फक्त रिलेशनाक जोडीत वचा, आपोआप कळटलो कितें तो. परत एक फावटी सांगता. तुमच्या जावेच्या, देराच्या, बायलेच्या, मायच्या, चलयेच्या, भावाची बायल तुमची कोण जातली? आन्सर येता, फक्त हात वर करा. जाव. आन्सर आयकला की खबर ना, ना. आशिल्लो? खबर आसा म्हाका, कोणे प्रॉम्प्ट करूंक ना. तुझे उत्तर चुकला. करे तुका कितें दिसता, चुकला की करेक्ट? जाल्यार प्राइज मेळटलो ना मेळचो ना? सांग. करेक्ट आसतले. आ? करेक्ट आसतले. ओके, तुजो कॉन्फिडन्स सारको आसा, उत्तर सारकें आसा. जाव किंवा स्वता आपूण आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आशिल्ले जे खेळटाले फुगोट्यांचो रावंड आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि सो मोठ्यान ताळयो जावन आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर जी खेळटाली फुगोट्यांचो रावंड तांकां खुबशे टेन्शन आशिल्लें, टेन्शन कमी जालें तेंचे. आणि हो रावंड सोंपल्या उपरांत कशें दिसता सांग पळोवया. बरें दिसता. आणि सुरू जालें तेन्ना कितें आशिल्लें तकलेन विचार? टेन्शन हांव फॉलो करता, सिरियल हांव पळयता. ओ वा, जाल्यार एका मोठ्यान ताळयो आनीक मातश्यो. ओके, सो आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आणि फुडल्या रावंडची पार्टिसिपंट कोण ती पळोवया. ताच्या खातीर चिट्स काडटली आमी. आणि आमचो फुडलो रावंड आसता कसलो? कवी हा कवी ना. आयच्या भागातल्या सेकंड रावंडाक सुरवात करता, जो आसा कवी हा कवी ना. 40 सेकंडचो टायम आसतलो. तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतले आणि त्या टायमार तुमी चड चिंतनासतना तुमी हय आनी ना म्हणनासतना उत्तरां दिवपाक जाय. आणि जेन्ना प्रश्न विचारतना उगी रावप ना, किंवा तकली हालोवप ना, किंवा इंग्लिशान येस नो म्हणप ना, आणि फाटल्यान कोण प्रॉम्प्ट करप ना तांकां, तांचे ती आन्सरां ती दितली. कवी हा कवी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आणि म्हजे बरोबर पयली पार्टिसिपंट आसा. नाव सांगा तुमचें. ओके, उलोवपाक आवडटा खूब? उलोवपाक आवडटा. आता हय म्हणटा बरें आसा, पण जेन्ना रावंड सुरू जातलो तेन्ना हय आनी ना तुका एवॉयड करपाक जाय. ओके, सो तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. उलोवपाक खूब आवडटा म्हणलें तुवें, सो हय आवड. रावंड ऑलरेडी सुरू जाल्लो आनी तरी आसतना हय म्हणलें तुवें, सो पयले ताका तूं आवट जाता. नेक्स्ट पार्टिसिपंट, नाव सांगा. ऋषिका सावंत. रेडी? तुमचे बरोबर रावंड सुरू करता. अशें मायक बी केन्ना पयलीं हातीन दवरिल्लो? आं 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 ना. अशें विशय केले तिणें. ओके, मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. पयले फावटी मायक हातीन धरला पळय तिणें. नाव सांगा तुमचें. लावतानी. तुजो टायम सुरू जाता आतां. जेवणाची आवड आदी पासून आशिल्ली? आवडटा करपाक? हय. आसूं, चड तकली घेवपाची ना आदी.
फुडल्या पार्टिसिपंटाकडे वचूया. नाव सांग. दीपा नाईक. तुम्ही किती करता? घरान आसता. तुझ्या बरोबर कभी हा कभी ना हो रावंड आमी सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आता. एका पण खूप हसपाक येताले तुका न्ही? आ? हांसपाक येता. आ? हांसपाक येता. कित्याक? मजा येयली? मजा एंटरटेन जाता न्ही. ती आवड जाली म्हणून जिवाक बरें दिसलें? ना तशें बरें दिसूंक ना. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट. नाव सांगा. कविता घाट. ओके आमी हो कभी हा कभी ना हो रावंड आमी सुरू करता. हय आनी ना म्हणनासतना उतरां दिवपाक जाय पण हेजो अर्थ ना की तूं उबी रावपाचें मातशें उलयत राव. तूं मातशें केन्ना खेळांत बी पार्टिसिपेट केन्ना केल्लें हेज्या पयलीं? ना. सुटली एकदाशी म्हणलें ना हांवें. नेक्स्ट रेडी. ओके शेवटची पार्टिसिपंट जी कभी हा कभी ना हो रावंड खेळटली आनी तिने ऑलरेडी सांगल्या ती पॉलिटिकली इनवॉल्व आसा सो डेफिनेटली उलोवपाक बरें येता आसतलें. हय आनी ना म्हणपाची संवय आसतली भरपूर पूण आतां पळोवया कशी हय आनी ना म्हणनासर रावता ती. नाव सांगा परत एक फावटी. मनीषा नाईक. ओके तुमचे हॉबीज कितें तुका कितें करपाक आवडटा? सोशल वर्क तर डेफिनेटली आवडटाच आसतलो पण तेच्या व्यतिरिक्त कितें आवडटा? म्हाका कुकिंग, रांगोळी आनी फुगडी, डान्स, अरे वा सगळें आवडटा हे. व्हेरी नायस. दिंडी. ओके सो तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुवें सांगलें तुका वेगवेगळी तुका कल्चरल एक्टिविटीज तुका आवडटा सो तुका दिसता की बायलांनी फुडें सरपाक जाय हय. ओके सो आमची स पार्टिसिपंटां आशिल्लीं तांकां हय आनी ना म्हणनासर रावपाक जालें ना पण ऑडियन्सा पैकी तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासतना आन्सरां दिवं शकता हांगा येवन हो रावंड खेळूं शकता. ओके वॉलंटरी हांगासर 2 पार्टिसिपंट आयला जी खेळटली आमचो कभी हा कभी ना हो रावंड. नाव सांग. प्रतीक्षा पिळगांवकर. तूं कितें करता? सर्वीस करता. ओके हॉबीज कितें? डान्सिंग, सिंगींग. आय लायक टू विजीट डिफरंट प्लेसीस. आय लायक टू कूक ऑल्सो. ओके आणि तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता. उलोवपाक आवडटाच आसतलें न्ही? आवडटा. आणि केन्ना पार्टिसिपेट केला प्रोग्रामांनी? केन्ना ना. बरें खेळपाक ट्राय करताले ते पण ऑलरेडी केन्ना नाव म्हणलें तेणें. ओके शेवटचे पार्टिसिपंट आतां हांगासर आसा. नाव सांग तुजें. सुकांती पिळगांवकर. तुमी कितें करता? हाऊस वायफ. ओके सो तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता आनी होप तुका हो प्रायज मेळूनी. फ्रेंड्स भरपूर आसा हांगासर. आसा. की तुजें जाव? हय जावं. सगळ्या पार्टिसिपंटांनी बऱ्यापैकी ट्राय केले हांगासर हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक पण आमकां सगळ्यांक इतली संवय जाल्ली आसता आमकां हय आनी ना हो शब्द एवॉयड करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता आनी हांगासर बेती हांगासर आमकां कोणाक प्रायज दिवपाक मेळना पण सगळ्यांनी हांगासर उमेदीन पार्टिसिपेट केले ताका लागून आमी तांकां मोठ्यान ताळयो दिवं शकता. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या-तवान्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 9922582700. खेळूया आमचो फुडलो रावंड तो आसता नेम मारा प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिका हे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी सगळ्या पार्टिसिपंटांक एक चान्स मेळटलो आनी त्या कपा पोंदाक प्रायजीस आसा. सपोज तुमी कप जर हिट केले जाल्यार तुमकां तो प्रायज मेळटलो आनी कप जर हिट जायना जाल्यार प्रायज डेफिनेटली मेळचो ना. सो फर्स्ट पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर सांजना ती खेळटली आमच्या बरोबर. ओके सुदन नायक हेंच्यांनी बॉल बऱ्यापैकी हिट केला आनी तांकां प्रायज मेळटा. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके अरे ओके कॉन्फिडन्स बरो आशिल्लो. ल्हान आसतना कितें बियांनी खेळटाले आनी ते चिंतून ते मारपाक आयिल्ले हांगासर.
हांगासर मालू हांच्यांनी कप हिट केला आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आवय देवा. ओके देवेशान हांगासर कप हिट केला आनी देवेशाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओ हार तू खंय रे. ओके सो सगळ्या पार्टिसिपंटांक मोठ्यान ताळयो जरी जेंकां प्रायजीस मेळ्ळा जेंकां प्रायजीस मेळूंक ना तेंच्या सगळ्यां खातीर. आनी नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करतात आनी हटके रावंडची पार्टिसिपंट म्हजे बरोबर आसा आनी हांसपाक सगळ्यांकूच आवडटा आसतलें आनी एक तर पार्टिसिपंट हांसत आसत हांगासर आयिल्ली सो डेफिनेटली सगळ्यांक हांसपाची खूब उमेद आसतली. सो आयची आमची गेम आसा ती अशी प्रत्येक पार्टिसिपंटाक 5 हांसपाचे चान्स मेळटले. ओके डिफरंट स्टायलीन तांकां हांसपाक जाय. 5 चान्स 5 डिफरंट स्टायलीन हांसून दाखोवपाक जाय. ती सगळ्यांक बेस्ट आमकां एंटरटेन करता ती जातली ह्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली. तूं हांगा आयला सो बरो आवाज काडून हांसपाक जाय. बरें एंटरटेनींग हांसपाक जाय. 5 डिफरंट स्टायलींनी हांसपाक जाय. ओके सो आमची फर्स्ट पार्टिसिपंट फुडें यो. ओके समिता आसा आमचे पयले पार्टिसिपंट जे हांसपाची तुमकां डिफरंट स्टायल दाखयतले. रेडी फर्स्ट स्टायल स्टार्ट. ओके थंय पळय. ओके नेक्स्ट तुम्ही सांगू नाका. थर्ड स्टाईल. ओके फोर्थ स्टाईल. ओके and last style. Begin fifth. ओके समितान बऱ्यापैकी 5 स्टायली तुमकां दाखयलो. कितल्यो आवडल्या आनी कोण हेच्या पेक्षा बरें हांसता तें पळोवया आमी. ओके रंजनाचे तुमकां आतां खूब टेन्शनान दिसता ते थोड्या तुमकां बरें हांसोवपाचें आसा. रेडी फर्स्ट स्टाईल. थर्ड. ओके फोर्थ. ओके फिफ्थ. ओके टेन्शनान तू हातून दाखय. न्यू स्टाईल. ओके फर्स्ट स्टाईल. फोर्थ. फिफ्थ. ओके नेक्स्ट. ओके मोठ्यान ताळे जाले तुमच्या खातीर. आणि शेवटची पार्टिसिपंट म्हणटा आपूण प्रायज व्हरताच खंय. यो ओके प्रीती रेडी स्टार्ट. 2 फोर्थ. Begin. Last. ओके सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जाणी आणि तुम्ही सांगा विनर कोण ते. जजमेंट तुमचे. हा कोण विनर.
ओके, सो आमच्या हटके राऊंडचे विनर जाता मिनल गांवकर आणि मिनल गांवकर प्रायज मेळपाचो आसा आणि त्या खुशेन ते आमकां हांसून दाखोवपाचें आसा आणि ताका म्हणटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि अशेंच हांसत राव वेगवेगळे स्टायलीन. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटामध्ये आशिल्ले वेगवेगळे टॅलेंट पळयले आमी, त्यांची नॉलेज पळयली आमी. खेळुया आमचो डान्स राऊंड. डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता. ही आसा आमची सगळी डान्सर्स जी तुमकां आयचो हो डान्स फ्लोर जो आसा सारकी रॉकिंग डान्स करपाचे आसा, तुमकां एंटरटेन करपाचे आसा. सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. ओके, डान्सचे विनर आमी रोखडेच डिक्लेअर करतली, पण पयलीं सांगा परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो. ओके, सो मोठ्यान ताळयो सगळ्यांक डिजर्व करतात. खरेंच सुंदर परफॉर्मन्स सगळ्यांचो. आणि डान्स राऊंडाचो ह्या आमी एक स्पेशल प्रायज दितली. बेस्ट एंटरटेनर आमचो ह्या डान्स राऊंडचो. आणि सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें कोण ती. तांकां आमी हो स्पेशल प्रायज दिता. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. डान्स राऊंडचे रनरअप जाता प्रतीक्षा आणि प्रतीक्षाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमच्या आयच्या डान्स राऊंडचे विनर जाता अश्विनी फट्टे. आता ह्या डान्स राऊंडचे विनर. खरेंच सुपर्ब डान्स केला ताणें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो आता फायनली वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता चक दे राऊंड. आयच्या भागातलो लास्ट राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. आणि तुम्ही पळोवंक शकता आमची सगळी जी पार्टिसिपंट आसा तांकां आमी कॅप्स दिला. ताजे वयर आमी टी बॅग्स हँग केला. आणि आमकां जी पार्टिसिपंटांक हांगा दवरला तेंच्यांनी करपाक जाय इतलें. ही दोनी टी बॅग्स आसा ही तकली हालोवंक जाय अशी. आणि टी बॅग्स ती कॅपाच्या वयर बॅलन्स करपाक जाय. टायम आसलो 2 मिनटाचो.
दोन्ही टी बॅग जी बॅलन्स करतली ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके, सो ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. मोठ्यान ताळ्यो जावन आमच्या पार्टिसिपंटा खातीर. स्टार्ट. व्हेरी गुड. येस. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Start. Second group. Five, four, three, two, one. ओके, सो 2 ग्रुपांनी आमी ही गेम घेतिल्ली आनी आमकां हांगासर ऑलरेडी 4 फायनलिस्ट मेळ्ळा. तांचे मदीं गेम आसतली आनी सगळ्यांत पयली जी टी बॅग्स बॅलन्स करतली कॅपाची ती जातली हे राऊंडची विनर. ही आसा आमची फायनलिस्ट जी आमच्यो चकदेचो फायनल राऊंड खेळटली आनी सगळ्यांत पयली जी टी बॅग्स तकले बॅलन्स करतली ती जातली हे राऊंडचे विनर. ओके, सो रेडी. 3, 2, 1. स्टार्ट. क्लॅप क्लॅप सगळ्यां खातीर. आयच्या भागातले चकदे राऊंडचे विनर जाता प्रगती सुर्लेकर आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बेती हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. आयच्या भागान खरेंच तुमचे बरोबर खेळटाना खूब मजा आयली. आशा करता की ही मजा तुमकां आयला आसतली आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आसा ते आजचे भाग पळोवन खरेंच खूब एंटरटेन जातले. फुडल्या भागात रोखडीच मेळ्यात तुमच्या वाठारात खूबशी अशीच मजा करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा.